प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वो विस्वोर वोड 19 ते 21 पर्यंत. लूक chapter 8 verses 19 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताचे भाव पावून सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोरशी तांकां लागीं येवंक जाय नासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमकां जेजू एक शिकवण दिता जी आमकां आजून पासून खूब जाणांक, जो आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, भावार्थी म्हणटा, जेजूचो पाटलादार म्हणटा, ती आजून सजमणी आजून मेळोंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां पवित्र आत्मो एक बरी शिकवण दिता ह्या देवाच्या उतराचेर. कितें घडटा जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता, आंकवार मरी ताची आवय, ताका भाव आसले. जुजे आनी मोरीच्या संबंदा वरवीं ताका भाव आसले, ताका भयण्यो आसल्यो. आनी जेन्ना जेजू 30 वर्सांचो आसलो, तो आतां देवाचें उतर परगट करता. तो आतां एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्या कडेन वता आनी देवाचें उतर परगट करता. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, जेजू आतां घरा ना म्हणून ताजी आवय मारी आनी ताजे भाव, ताज्यो भयण्यो सगल्यो येतात ताका पळोवपाक. कित्याक तो घरा ना, तो देवाचें उतर परगट करता. ती आतां ताका तो घरा ना म्हणून ती ताका पळोवंक सोदतात. आनी जेजू एका जाग्यार देवाचें उतर शिकयता. तो देवाच्या राजाची खबर दुसऱ्यांक सांगता. आनी थंयसर खूब लोक आसा आनी ताची आवयक, ताच्या भावांक ताका पळोवपाक जायना. आनी कितें घडटा, त्या जाग्याचेर एकलो कोण हा थंयसर, तो पळयता की जेजूची आवय येयल्या, ताचे भाव येयल्या. आनी तो जाणो की जेजू जावन आसा नाझारेताचो, ताजी आवय जावन आसा मोरी, ताचे भाव, ताच्यो भयण्यो सगल्यो ज्यो आहात त्यो आयल्यात त्यो ताका पळोवपाक. तो येता आनी जेजू कोडीत करता आनी सांगता. जेजू म्हणटा, तुजी आवय येयल्या, तुजे भाव येयल्यात आनी तुका पळोवपाक सोदतात. भाव भयणीनो, ह्या ज्या मनशान ही बरी खबर जेजूक दिली की तुजी आवय येयल्या, तुजे भाव येयल्या, ताणें सोच सांगूं ना गाय? ताणें खरें तें जेजूक सांगूं ना गाय? ताणें फट सांगली गाय? ना भाव भयणीनो, तो फकत पळयतालो जेजूक एक मनीस म्हणून. तो पळयतालो जेजूक फकत की जेजू मोरयेचो पूत आनी ताचे भाव, ताज्यो भयण्यो ज्यो आहात त्यो ताका पळोवंक येयल्या. आनी आयज भाव भयणीनो, जो जाप जेजू दिता त्या मनशांक, त्या लोकांक, तो जाप तुका आनी म्हाका दिता. कितें म्हणटा काय जेजू? तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. परतून म्हणटा भाव भयणीनो, जेजू ही उतरां जी उलयतात फकत त्या वेळार उलोवंक ना, ती आयज पासून उलयता. तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जो कोण फकत इगोर्जेन वता, देवस्पण करता, मागणें करता, खूब वस्तू करता, खूब देवस्पण करता, ती सजमतात की ती क्रिस्तांव म्हणून, ती खरें जेजूच्या फामिलींतली म्हणून, ती जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणून. आनी देखून भाव भयणीनो, खूब लोक ह्या वेळार इग्रोज मातेन चुकोन रावला, आपणाकूच फटयता, कित्याक तांकां आजून पासून ही सजमणी मेळोंक ना. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी तीच म्हजे भाव. म्हणजे जेजूच्या राज्यान, जेजूच्या फामिलीन भितर सरपाक आमकां जाय पवित्र आत्मो.
आमकां जाय जेजूचेर बावाट दवरपाक. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूचेर बावाट दवरता, ताजे रगत ताणें वारयली खुर्सार, ताणें आपले अमोलीत रगता वरवीं आमकां नितोळ केली, आमची पातकां घेतली, आमकां देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुव केल्यो. जेन्ना आमी ताजेर बावाट दवरला खुर्सार कितें केलें तें आमी तोंड उक्तें करून आमी जेजूक म्हणटा, आमी तुका आर्गां दिता, कित्याक तुवें आमचो जागो घेतलो म्हणून. त्याच वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आमकां देव एक एक म्हणटात ते भाशेन आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान देवाच्या उतराची सजमणी घेवंक जाता. आनी देवाच्या उतराची सजमणी घेवन आतां आमच्यान तें देवाचें उतर पाळूंक जाता. म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. म्हणजे कितें? जो कोण देवाचें उतर आयकता सजमणी घेवन, कित्याक ताका पवित्र आत्मा ती सजमणी दिता आनी ती उतर ते पाळटात, तीन जावन आसा जेजूच्या फामिलींतली. म्हणजे जो कोण भावार्थी, जो कोण जेजूचेर बावाट दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो जावन आसा देवाचो पूत, तो जावन आसा देवाची धूव. आनी भाव भयणीनो, समजा आमी खरेंच भावार्थी आनी जेजूचेर आमी बावाट दवरता, आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी एकामेकाक कोणाची जाता, आमी भाव भयणां जाता, आमी जेजूची भावां जाता, आमी जेजूची भयण्यो जाता. आनी एकामेकाक जो आमी भावार्थ दवरता ती आमी एके भाशेन भाव भयणां जाता. आनी भाव भयणीनो, आमचो जो संबंद जो भावार्थीशी आसा, तो आमच्या बापूय, आमच्या माय, आमच्या भाव भयणां पासून ताज्याहून एकदम चड जाता. कित्याक जाणां? कित्याक आमचो देव जावन आसा देव स्वर्गींचो बाप. आनी ज्या स्वर्गींच्या बापाचेर जेन्ना आमी भावार्थ दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां आमी खरेच भाशेन देवाची भुरगीं जाता आनी आमी एकामेकाक भाव भयणां जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां गरज देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, देवाच्या उतराचेर सजमणी घेवन पाळपाक. आनी तेन्नाच की आमी जाणो आमचें तारण जालें म्हणून आमी एक दीस स्वर्ग राज्यान आसतल्या म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या देवाच्या उतराची सजमणी घेवया आनी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत करपाक, पाळपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी खरीच भाशेन ही आमी देवाची भुरगीं म्हणून ह्या संवसारांत जिवन एक दीस सासण्याचें सूख भोगूंक आमी तयार जावया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरात जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिली